येशू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुम्ही आज मिसाक आयल्यात आनी पयले मासप तुमी आयकलें पुरो व्यर्थ म्हणून. आतां तुमी कितें आयकता तें व्यर्थ. कितें हांव सांगताय, देवाचें उतर सांगता. पळय, देवाचें उतर म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर म्हळ्यार सत, देवाचें उतर जिवीत, देवाचें उतर आमकां जीव दिता, सकत दिता, आमकां गूण करता. हें सगळें आमी आयकलां. पूण त्या सर्वां पैकी उपदेशकाचें पुस्तक आसा तें वाचतना सुरू करतनाच तो म्हणटा हें सगळें व्यर्थ, तुमचें जिवीतच व्यर्थ. इतली नॅगेटिविटी सुरू जावन तो सांगता. तर नॅगेटीव आसलें देवाचें उतर कशें जाता? देवाचें उतर म्हळ्यार आमकां इल्लें पॉजिटीव कितें म्हणी दिजें न्ही गे. देवाचें उतर आमकां जिवीत दिजें, देवाच्या उतरान आमकां जीव दिजें. पूण हें बायबलान कित्याक बरें घालां हें पुस्तक? पळय, एक एक उतरां तुमी आयकतना तुमकां भोगोंक पुरो. इतलीं वर्सां म्हजीं जालीं, 50-60 जालीं, 70 जालीं, 80 जालीं, पुरो वेस्ट तेंगे केल्लें म्हणून तशें सांगता तूं. पळया, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी येता आनी एक वेता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. पृथ्वी शाश्वत उरता म्हणून जायना. आज आसलें तुमी एक 10 वर्सां पयलें पळयलें, आज खंयचेंय ना, परत दुसऱ्यान जालां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता आमच्या भोंवतणी सगळें चेंज जातें आसा, पुरो बदलून वेतें आसा. इस्का लागिल्लीं भुरगीं येवन घरा येवन म्हणटात, मम्मी ते सूर्य असो खंय तो बुडाना खंय, तो पयलेंच्यानी बेश्टें सांगलां, तो उदेंव की उदेना, बुडोवं की बुडाना, आमची भूंय गुंवता, तें गुंवता, हें गुंवता. आमी शिकोन आयले, आमकां कळीत आसा. पूण भुरग्यांक नव्यांच कितें आयकोंक मेळना. घरा येवन सांगतात, तुमी सांगलें पुरा फटी, आमकां इस्कालान दुसऱ्यान शिकयलां. तशेंच आमी हर एका दिसा नवे नवे संगती पळयता आनी म्हणटा हांवें सोदून काडलें म्हणून. हांवें सोदून काडलें, म्हाका आज मेळ्ळें, हें नवें. पूण हांगासर उपदेशक म्हणटा, ह्या आकाशा सकयल नवें म्हणलें खंयचेंय ना, तें पयलेंच आसलें, तुका आज मेळ्ळें तितल्यान. तुज्या जाणवेक तुज्या दोळ्यान दिश्टी पडलें आज. पूण हें कितल्याक वर्सां जावन आसलें, आदीं आसलें, तुका मेळोंक नासलें. पूण आतां मेळ्ळें आनी तूं म्हणटाय हांव एक विज्ञानी, म्हाका तें सोदून काडलें, हांवें सोदून काडलें, म्हाका मेळ्ळें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, उपदेशक आमकां हर एक तूं कितें केल्यारय वेस्ट तूं म्हणटा. कित्याक इतलें एक नॅगेटीव चिंता तो आमच्या लागीं उलयता म्हणल्यार आमी सोदून काडूंक जाय. बेश्टें देवाचें उतर म्हणना. आतां वाचले उपरांत स्टिफनान म्हणलें देवाचें उतर हें, ताका म्हणयतालें हें मनशाचें उतर म्हणून. आमी न्ही म्हणचें केदाळे खंयचें आमकां मेळना की ताचे उपरांत आमी सांगूं सुरू करता, तें बेश्टें तातूंत कांय ना. आमकां एक 60-70 जाल्या उपरांत जिनेचो अनुभव मेळटा. ताचे उपरांत कोणें कितें म्हळ्यार तें चलना, तें जायना, हें बेश्टें, तें बेस्ट, हें बेस्ट म्हणून सुरू करता. म्हळ्यार आमी तर नाटे आसतना आमी ताच्या फाटल्यान नासल्यो, तेंच करनासल्यो. पूण आतांचे भुरगीं तें करचें म्हणून आमकां मागता हें पुरो वेस्ट. म्हळ्यार जाणवा येता 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 आसतना आमकां बगूंक सुरू जाता ह्या संवसारांतलें जें कितें आमकां अनुभव जाला तें सगळें वेस्ट जावन आसलें. आमी त्या वेळार पिशें बरें करताले, म्हाका तें जाय आसलें, हें जाय आसलें, म्हाका थंय वचचें आसलें, हें खायचें आसलें, तें जाय आसलें, पुरो जाय आसलें. पूण आज आमकां बसून चिंतना बगता तें न्हय आमचें जिवीत आनी कितें आसलें दुसरें, त्या वेळार आमकां कळोंक ना. पूण आतां इल्ली जाणवा येयल्या आमकां आतां बगता तें पुरो वेस्ट जाय की हांवें वेस्ट केली जिवितां म्हजें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक 4 वर्सां आदीं 5 वर्सां आदीं कोरोना आयलें आनी तुमकां कळीत आसा, म्हाका ऑफिसाक वचना जाल्यार जावंकूच जायना म्हणटालीं घरा बसलीं. तेजो म्हणटालीं ऑफिसाक वचनातल्यार जायना म्हजें जिवीत. आनी तें मुल्लार बंद पडलें सुमार एक 2-3 म्हयनो. हांव चिंतून आहलो ही डायबिटीज आसली आनी परत खंय गेली म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हर एक हप्त्याक म्हणसर येतालीं. पूण त्या 2 म्हयन्यांनी कोंडी नात. ताणें मागीर टायल्सांनी बरें चेंज करून सुरू केलें, काल रिपेर वर्क्स पुरो सुरू केलें. म्हळ्यार कोंडी येनात. म्हळ्यार येदोळ पुरो जायना, हांव डॉक्टरा पळयना जाल्यार फाल्यां मरता म्हणून चिंतून आसली. 2 म्हयने वाचले, कांय जावना तांकां. तशेंच जायत्यो संगती आमी हें करना जाल्यार जायना म्हणून चिंतून आसले हांव, पूण जाता तें आमी चिंतलें मात.
आनी आमी चिंतताले हांव गल्फांत आसा, म्हजो न्हवरो, म्हजो भाव थंय आसा, म्हजी भयण थंय आसा, म्हजी भुरगीं थंय आसात, तीं नासल्यार आमचें हांगा घर चलना. तांणी घोळिल्ले वरवीं तांचे साक्रिफीस तें व्हडलें व्हडलें उलयतालें. पूण कोरोना आयिल्ल्या वेळार हें नाका, थंयच राव, चुकोन आयलें जाल्यार हें परत घडलें. हांव कांय बेश्टें घडून सांगना, तुमकां कळीत आसा. घरा ये नाका, पळय संबंद सयत उरोवंक ना त्या वेळार. संबंद सयत तो पोत गी, धूव गी, आनी कोण गी, कोणी नाका. म्हजो जीव फस्ट, बाकीचे बरो मागीर, कोणी नाका. तेंचो सांगता उपदेशाक, हे बरो वेस्ट, हे बरो वेस्ट. तुमी चिंतून नासले आतां हेंच म्हणून ना, तें न्ही. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हाचो अर्थ कितें तो सांगूंक आशिता न्ही, जाय की त्या कोरोनाच्या वेळार आमकां जाय म्हूण भोगलें एकच कितें नितळ वारें मात्र, ऑक्सिजन मात्र. तें सोडून तुका हांव भांगाराची नाणीं दितां, तुका 1 लाख दितां, 10 करोड दितां म्हळ्यार नाकाच नाका. म्हाका एक ऑक्सिजन सिलिंडर म्हणल्यार पुरो. म्हळ्यार त्या घडये गरज आसले वारें मात्र, दुसरें कांय नाका ह्या संवसारांतलें. वय गी पळया. ताचे उपरांत कितें जालें, आज 2024, आज परतून आमकां पयलेंचें कितें नाका म्हूण बगलें आतां जाय सिलिंडर वचोन दिशेन. आतां कोणा जाय सिलिंडर, कोण काणी वता. आतां बरें समज जालें, नॉर्मल जालें. आतां परतून आमी फाटीं जें कितें गरजेचें न्हय म्हूण चिंतल्लें कोरोनाच्या वेळार, तें आतां गरजेचें जालां. म्हळ्यार हें सगळें पळयत आसतना मनीस खंयच्या कुशी दवत्या आसा म्हणून पळोवन उपदेशक आसता आनी म्हणटा, तुमी कितें करतात पळया, हें पुरो वेस्ट जातलें एक दीस. तर निजायकी तो कितें सांगूंक सोदता, कोण शाश्वत उरना तसल्या संगती फाटल्यान धांवता, ताचें जिवीत व्यर्थ. तितलेंच पॉयंट. एकच उतर तुमी उडा सुदरचें. जें कितें ह्या संवसारांत शाश्वीत न्हय म्हूण आसल्या संगती फाटल्यान मनीस चड आनी चड धांवता, कितेंच मतीक उजवाड नासतना, ताचें जिवीत सगळें व्यर्थ जावन वता म्हणटा तो. तर शाश्वीत म्हणल्यार उरता कितें म्हळ्यार हांवें सांगचें न्ही की आनी आसतना हांव कांय करना, वगच न्हिदता. म्हाका जेवणी नाका, म्हाका काम नाका, म्हाका खंयचीय रेस्पॉन्सिबिलिटी नाकात, म्हाका थंय वचोंक नाका, हांगाय वचोंक नाका. हें पुरो वेस्ट न्ही की हांव वगच न्हिदता. तें न्ही. आमी कूड जिवंत आसता पर्यंत आमी इल्लें काम करचें, इल्लें जेवीचें, इल्लें भायर वचचें, इल्लें काम करचें, 4 जाणां कडेन उलयचें, 4 जाणां सांगाता मेळचें, हें पुरो चलता. पूण तेंचं जिवीत न्ही. तें नासल्यार सांगूच जायना. म्हाका तिचे कडेन उलयनासल्यार जायना, म्हाका तांगेर वचनासल्यार जायना, तें न्ही. ताच्यागी वर्ते जावन जें कितें ह्या संवसारांत शाश्वीत उरता तसलें कितें आसा म्हळ्यार तुजो आत्म मात्र, तो आमी रचूंक ना. देखून हे दोळो म्हज्या दोळ्यांक कितें बरें दिसता, जिबेक कितें बरें लागता, कानांक आयकूंक कितें बरें लागता, ताच्या फाटल्यान धांवून आसा जाल्यार आज देवाचें उतर सांगता, हें सगळें आसूं दी, एक मिती भितर आसूं दी. तेंच जाय जें तें नासल्यार म्हाका हांगा जिवंक जायना म्हणल्यार तसल्या परिस्थितीक आमी कोणीय पावचें न्ही. कित्याक उरता तसलें आसा जाल्यार तुजो आत्म मात्र आनी तो देवा धांवन येता. देखून तुज्या आत्म्या प्रमाणें तुवें जिवंक जाय. देखून हांव आदल्या हप्त्यांनी आनी ह्या दिसांनी तेरेजा विशयांत, भगवन तेरेजा विशयांत आमी उलयता आसूं. तुमी व्हिडियो पळयला जावंक पुरो. आनी वसिले आसा जावं तांच्या लागीं उलयता आसूं. आमकां न्ही जाय की गरजेचें कितें म्हळ्यार ह्या घडये हांवें जियोवचें. नेक्स्ट घडी आसा की ना म्हणून हांव परतून सांगता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका हें एक पिशें लागलां. नेक्स्ट घडी आमी ना म्हूण म्हाका गोत्ता तें. कित्याक ह्या घडये हांव आसां गी, ह्या घडये हांव देवा सांगी आसां गी. चिंत्या आतां देवान तुमकां सांगलें, तुमकां आज एकच दीस मेळचो, फाल्यां सकाळीं जालें तुजें, फाल्यां करतात. कोण आवडटा आसूंक आशेतात. कोण तुमच्या जिवितांत मोलादीक म्हूण चिंतात पळया, तांचे सांगाता तुमी आसूंक आशेतल्या. तुमी फोन करतल्या दुवेक, पुताक, कुटुंबाच्यांक, भयणीक, भावांक सांगाता एक दीस रावा म्हजें सांगाता. पूण त्या घडये तुमी जर इल्लेशे हुशार आसात, तुमी चिंतूंक लागतात, ही म्हजें सांगाता फाल्यां सकाळीं ना, सांजे म्हणसर मात्र, सकाळी म्हणसर, फाल्यां सकाळीं ना. कोण म्हजें सांगाता आसता? देव मात्र. देखून हांव जिवंत आसतनाच देव सांगाता आसल्यार बरें न्ही. सक्कड आसतात म्हजें सांगाता, पूण हांव म्हजो ही घडी मोलादीक कोणा सांगाता हांव करचिता. हर एक दिसा, हर एक घडये, हर एक घडये, हर एक घडये सांत तेरेज म्हणटा, हांव देवा सांगाता जियेता. देव म्हजें सांगाता आसा म्हणल्यार त्या मनोभावान हांव जियेता. जेजू म्हज्या सांगाता, म्हज्या काळजांत आसा म्हणल्यार तेका अनभोगान, चिंतपान, म्हाकाच सांग उडास करून परतून हांव जियेता. ते दाड आमकां खंयचेचें भेना. आज तुका बिरयानी मेळ्ळी गी मेळोना गी व्हडना,
नीस पेज जेवता आमी तशेंच कर जियेल्या थोड्या तेंपा आदी नीस पेज जाल्यार उरना मांस मेळना तरी उरना आतां फाल्यां सकाळीं न्यूज आयल्या चिकनाक काल्यांक इंजेक्ट करता तुमी चिकन खंय ना जो केल्यार मरतात कोणाक जाय की चिकन ते मागीर व्हरून उडयतात ते म्हळ्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी हर एक घडये जेजू सांगाता जियोंक प्रयत्न करया हर एक घडी ती मोलादीक घडी ती घडी गेल्ली मागीर मेळना देखून हर एक घडये कितेंय काम तुमी करा खंयसरी आसा कोणा सांगाताय आसा खंयच्या फंक्शनाक वसा खंय वसा हर एक घडये जेजू सांगाता हांव आसा म्हणल्यार चिंतपान जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी तो वळो आमकां आमी सांगूंक सोदतले उपदेशकाक ना तुवें सांगलें बरी खंयचेंय व्यर्थ न्हय हांव खंयचेंय काम करता जाल्यार जेजूच्या नांवान करता जेजू सासणीक जेजू सदांच जियेता ताच्या नांवान हांवें केल्लें खंयचेंय वेस्ट जायना कित्याक जेजून म्हळां जें कितेंय म्हज्या नांवान तुमी करतात म्हज्या ती ल्हाना भावांक तें करता तें सगळें म्हाका केलें तर सासणीक आसल्यार जेजू तें आमी सांगाता आसून कितेंय करता जाल्यार ह्या संवसारांत सगळें व्यर्थ न्हय तें बऱ्याकच पडटलें हें चिंतप आमचें तें आसूं दी आनी ह्या चिंतपा प्रमाणें जियोंक सदांच आमी प्रयत्न करया